येवकार हा समृता खडगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. गोंय जावन रावला एक्सिडंट झोन. दिसपट्टे जावपाक लागल्यात अपघात. बुधवारा म्हापशा अंकुर हॉस्पिटला कडेन अपघात. गाडयेचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान उमटली गाडी. कितेंय जाले तरी करपाक दिवचे नात ओव्हरब्रिज. आमकां जाय अंडरपास. कासावलेकारांचो निश्चेव. पणजे मांडवीत चल्ला कॉन्क्रीट बांदकाम. बांदकामाक मुख्यमंत्र्याचो आशीर्वाद. संजय बर्डेची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कागाळ. म्हणटा सीएमान विकपाक काडला गोंय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य सध्या एक्सिडंट झोन जाला. दिसपट्ट्या अपघाताच्या प्रमाणात भर पडत आसा. बुधवारा म्हापशा अंकुर हॉस्पिटला कडेन अपघात जालो. गाडयेचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान गाडी परतली. बरे म्हण बरे कोणाक दुखापत जाली ना. पूण ह्या मार्गार सेगीत अपघात जातात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. राज्यांत सध्या एक्सिडेंटाचे प्रमाण खूपच वाडिल्लें आसा. वयता थंय आमकां अश्यो घडणुको पळोवपाक मेळटा. सध्या आमी आसा म्हापसा जे अंकुर हॉस्पिटल आसा थंय आमी उबी आसा. हांगा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयशात जाल्यार हांगा कांय मिनटां पयलीं सेल्फ एक्सिडंट जालो. हांगा म्हायती मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही जी फॅमिली ह्या सुमोन ट्रॅव्हल करताली आनी ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान हो एक्सिडंट हांगा जाल्लो आसा. अश्यो घडणुको ह्या रस्त्याचेर सदांच घडत आसता आनी हो जो रस्तो आसा हो सद्या एक्सिडेंटल स्पॉट जाल्लो आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा. बिकॉज इतले एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर हांगा घडिल्ले आसा. असो एक्सिडेंटल स्पॉट जाल्लो आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार ह्या एक्सिडंटान कोणाक दुखापत जावं ना, कोणाक मेजर इंजरी अशी जाल्लेली ना. ब्रेक फेल जाला. तुमी कशान खंयच्यान खंय वयताले? हौसिंगपूरच्यान येला मगो. हां. हे झाडा कडेसून हांगा येलो. फुडें ट्रॅफिक जालो आनी सोमतो कट मारलो आनी सो ब्रेक फेल जालो. कोण असले गाडयेन? गाडीन आमी घराचे फॅमिलीच आसता. हां हां हां. सो कोणाक इंजरी बीन जाली? कोणाक काय जावं. देवाचे कृपा आहा. तुमचें नांव कितें? मोहम्मद मुल्ला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खडगावकर आणि सानिका नागवेकर. सांसुजेती आर्यलाच्या शिवाजी पुतळो प्रकरणात मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो केल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिसांनी 20 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केल्यात. ताजे वयल्यो केशी फाटी घेयात. काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला. जाल्यार पुतळ्याक लागून कितें जालें जाल्यार ताजी जबाबदार आपूण घेतलो अशें कलेक्टरान थळाव्या आमदाराक सांगला. सांसुजेती आर्यल पंचायत वाठारात शेतातले वाटेक घेवन जाल्ल्या कोफुसावा उपरांत मायना कुडतरी पुलिसांनी थळाव्या 20 जाणां आड एफआयआर दाखल केल्या. मंत्री सुभाष फळदेसाय थंयच्या शिवाजीच्या पुतळ्याचे अनावरण करपाक आयिल्लो. मुळात पंचायती कडल्यान परवानगी नाशिल्ल्यान थंय कसलेच बांदकाम करपाक थळाव्यांचो विरोध आसलो. लोकांनी ताचेर तेफळां शेवटिल्ली. उपरांत पुलिसांनी केल्ल्या लाठीचार्जात लोक जखमी जाल्लो. 20 जाणांचेर केशी घातल्यात. आयज आमी कलेक्टराक मेळपाक येयले. इवन द पंचायत मेंबर्सूय आहाय, हिंगा लोकल्सूय आहाय. ते फाटले 2 दीस सांसदी आर बेन्ना भट त्या वार्डान ते इश्यू चलता. लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जालो. सो 19 संडे सावन इलिगल फिलिंग चलतालें, कटिंग चलतालें, ताका लागून इश्यू जालो. तेजे फाटल्यान येयलो आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा. सो आतां आमचे काल एलिगेशनीक येयलें मिनिस्टरान. हांवें इन्वेस्टिगेट केला. पूण जेन्ना 19 तारीख स्टॅच्यू इन्स्टॉल करता तेन्ना मातशें रेजिस्टन्स केला. पूण पिसफुली मागीर काबार जालें, इन्स्टॉलेशन जाल्लें. पूण दुसऱ्या दिसा काल संडे आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय जेन्ना इनॉग्रेट करपाक येयला थिंगा सगळें इन्वेस्टिगेट जालां आनी थिंगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाला आनी थिंगा लाठीचार्ज जालो. आनी थिंगा दुसऱ्यांनी थिंगा आमच्या लोकल्सांकूय मारले. आनी पळय फाटीं 19 तारीख एक व्हिडियोय व्हायरल केला विराज देसायान
कित्याक ताणें थ्रेटन केला सांसद लोकांक तेच भाशेन आमचे MLA म्हाका कित्याक त्या स्टॅच्यूआर कितें जालें जाल्यार तो सोडपाना म्हणून ही ट्रॅक दिल्ली आहा पयलीं सद्या तो स्टॅच्यू घायलो आहा तो विथआवट एनी परमिशन कांयच इलिगली तो बांदलो आहा पंचायता इन्फॉर्मेशन पासून दिलो आहा तें फकत एक प्रिंट घालपाचें कलेक्टरा कडेन हांवें विचारलां आतां स्पेसिफिकली विचारलां कोणूय हिंगा येयल्ले काय म्हणून स्टॅच्यू इन्स्टॉल करपाक परमिशन मागपाक ताणें सांगलां ना कोणा दिलो ना आनी वी आर नॉट ऑथॉरिटी म्हणून 2-3 फावटी विचार ताणें कोणा परमिशन दिलें ना आनी तो ऑथॉरिटी न्हय म्हणला ताका रायटूय ना दिवपाक सो तो इलिगली थिंग घातला सो इलिगल घायलो तो आतां कलेक्टरान रिक्वेस्ट केला इन्स्पेक्शन कर म्हणून शिवाजीचेर तुमचीच मुक्तेदारी ना तो भौसाचो राजा आमी ताका तितलेच मानतात गोंय अस्मितायेचो झुजार दोतोर जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारचे आदी सगळ्यांक विश्वासात घेतिल्ले कोफुसांव केले ना शिवाजीच्या नावान बेकायदेशीर गजाली कित्याक सामाजिक वावुरपी एंथनी विचारता I have come all the way from Ambeli to show my solidarity and to let to people to be pacified. बरे भाशेन शांतीतायेन रावपाक आमी जाय तो प्रयत्न केलो and we told them legally ते कितें करतात करूनी आनी that is an example हांवें सदांच म्हणलां आमी आंबेल्यान दोतोर जाक्षी गेला तो स्टॅच्यू घातलो मरे 4 म्हयने आमी भासाभास केले ते चर्चा जाल्या NOC घेतल्या पंचायतीन पास करून घेतला रेझोल्युशन लोकांक इन्फॉर्म केला MLA लोकल सगळ्यांक कळयला आनी एकठांय सांगातान घेतला आनी केला मरे आमी शिवाजी महाराज कोणाचो प्रायव्हेट एंटिटी न्ही प्रायव्हेट जायदाद न्ही ती ही इज अ पब्लीक फिगर ही इज अ पॉलिटिकल लीडर ही इज आवर लीडर ही हॅज डन लॉट फॉर गो ऑल्सो सो टेक अस ऑल्सो इनटू कॉन्फिडन्स पुतळ्याच्या नावान सावजोजेदी आर्यलात जे कोफुसांव जाल्ले तातूंत लोकांक पुलिसांनी बडयले कांय जाणांचेर केशी घातल्यात सरकारान ह्यो केशी फाटी घेवच्यो दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला शिवाजी महाराज आमचो देशांत व्हडलो मनीस जावन गेलो सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताची स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर काडना आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक पूण सांगले ते भशेन हें केलें ना हें आमच्या मंत्र्यान जो गेल्लो ताणें जाण जावपा जाय आशिल्ला आनी करपाचें न्ही आनी आतां कितें झगडी जाली कितें जालें तें जायन गेलें जावपाक नाका आशिल्लें तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारता जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात कोणाक माल लागलो तो इश्टालाक आहात मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटी घेवच्यो गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत संदीप तुयेकार जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव येवकार पळया फुडल्यो खबरो कांसावलेच्या लोकांनी रेल्वे ओव्हरब्रिज प्रकल्पाक खरसाणेन विरोध चलयला तांकां जाय अंडरपास कितेंय जालें तरी रेल्वे ओव्हरब्रिजाक परवानगी दिवचे नात अशें ठाम मत थळाव्यांनी उक्तायलां पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट कासावली विलेजीन रेल्वे ट्रॅका खातीर रजिस्ट्रेशन चालूच आसा जो डबलिंग ट्रॅक काम चालू आहा त्याच्या खातीर लोक रस्त्यार देंवतातूच पण सध्या आनी एक विशय हांगा येयल्लो आसा तो म्हटल्यार रेल्वे क्रॉसिंग जे लोक कासावलीसून दुसऱ्या वाटान वयता जो माजोड्डा रोडाक वयता ह्या रोडाक वयतले रेल्वे क्रॉसिंग आनी ह्या क्रॉसिंगाचेर लोकांक क्रॉसिंग करपाक जायते त्रास जाताले हांगा एक्सिडंटूय चड खुबशे जाले पूण ह्याच संदर्भात तेंचे खुबश्यो मागण्यो आसल्यो जशें पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो आसलो तांकां क्रॉसिंग करपा खातीर तसोच रोड ओवर ब्रिज आसलो मागलेलो तोय जावंक ना त्याच्या उपरांत अंडर क्रॉस मागलो तोय जावंक ना आनी तेन्ना जेन्ना रोड ओवर ब्रिज जेन्ना बांदपाचें जेन्ना प्रपोजल जालें थोड्या वर्सां पयलीं आनी जेन्ना सर्वे केलो आनी जेन्ना पळयलें जाल्यार लोकांची जाय ती घरां वयपाक लागली लोकांची कंपाउंड वयपाक लागले लोकांचे वेरंडास वयपाक लागले ह्याच संदर्भान लोकांनी ऑब्जेक्शन रेज केलें आनी लोकांनी मागलां की हे रोड ओवर ब्रिज थिंगासून करचो न्हू आनी अंडरपास जो करपाचो अंडर द ट्रॅका पयसून जो रोड करपाचो जेणे करून लोकांची घरां वाचतलीं लोकांची जी वरंडास आहा ते वाचतले When a proposal is placed before you, you cannot say no without studying the proposal. And we were studying the proposal, and I remember Mr. Sanjit Rodriguez came, and he himself measured, and we saw how the houses were totally going to be destroyed.
in some cases the steps were going off, in some cases the veranda was going off. Now, with the steps and veranda going off, even if one room is left, can anybody live in those houses? That means you're destroying the houses of the people of the area, which cannot happen. No? That is not development. An inspection has to be carried out. No inspections, nothing. Trees are cut galore, free for everybody. What is this? Is there rule of law in the state of Goa? Village, turning the village into a city is not called development. Village should be a village road. Village roads are about 3 to 6 meters. Now they want to connect 14 meters bridge to those 6 meters. How it can be? Huh? There is this thing. We are not against the problem, but this is not to destroy the village and the villages. And to tell you frankly, from last 2-3 years, all this who objected, 30 objectors, are with me. They are saying, even today I called them, they came. Because once the village is turned into concrete jungle, you can't do anything afterwards. Bridge is not required there because it destroys many houses. Then increase of pollution, sound. We can't hear even a message from your mobile and train comes. That is the solution where they can do underpass. It was suggested often. This underpass. Even today, the man who came from the railways is saying, if you object this thing, we'll see that central government does this overbridge. And I told him, don't threaten us categorically. So we decided, all of us, to have underpass over that. That solves the problem of this village. Moreover, by doing overbridge, they are destroying a consolidated small town. जो असा एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा गांवच्या लोकांचो आनी 2020 अशेंच करून एक्विजिशन फॉर ROB म्हणून येयलेलें आनी तेन्नाय सगळे लँड ओनरांनी ऑब्जेक्शन दिलें की आमकां ब्रिज जाय पूण कसलो जाय अंडरपास जाय. प्रेझंट गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कांसावली पळय आसा तेजे ऑपोजीट ऑलरेडी एक अंडरपास आसा, तो ओशीर आसा, तो वाडोवन घालचो. कित्याक चांदोर पळय आसा तशेंच तेंच्यांनी न्हंय पुरोवन अंडरपास बांदली. सो तोच मॉडेल हिंगा घालचो म्हणून सरकाराक मागता. सो प्रॉब्लेम कितें आहा? सो परत परत रेल ओवर ब्रिज लोकांक ना तो कित्याक तुम्ही पर्सन लोकांचेर घालता. 12 meters वायड ब्रिज कित्याक कोणाकू ट्रक व्हरपाकू गोडशांचो आनी लोकांक एक गरम बीन पाळ जाय द्या. सो हें आमी जावपाक दिवपा ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. टीसीपी कायद्यात जमीन रूपांतरणा खातीर केल्ली नवी दुरुस्ती स्क्रॅप करात, टीएमसीन मागला. गोंयकारांचे जमनी घशात घालून राज्य करप हेच रामराज्य काय कितें असो एक खरमरीत प्रस्न तृणमूल काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक विचारला. टीएमसीचो फुडारी सामील वळवयकारान पत्रकार परिशद घेवन भाजपा सरकाराचो झोड काडलो. टीसीपी कायदो दुरुस्ती करून तातूंत चीफ टावन प्लॅनराक थेट अधिकार दिल्यात, जातूंत तो 3 ते 4 म्हयन्यांत झोन बदलपाक शकता. हो गोंयकारां विरोधी कायदो, गोंयकारांक लुटपाचो हो प्रकार. आयकात सामील वळवयकाराचे आरोप. आजचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो विशय जो आसा तो म्हणजे फाटल्या असेंब्लीन ज्या वेळार टीसीपी डिपार्टमेंटान एक नवें अमेंडमेंट हाडलें 39A, ताजेर उजवाड घालपाक हो प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आतां ताजेर उजवाड घालपाक म्हणजे कितें की हें जें अमेंडमेंट जें हाडलां भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तें गोंय काबार करपाक, म्हणजे जें उरलां सुरलां गोंय तें काबार करपाचें अमेंडमेंट. कारण आमी हो पळयता की सरकार गेली 2 वर्सां जालीं, ताच्या पयलीं 10 वर्सां जालीं, पण फाटलीं 2 ते 5 वर्सां जर आमी पळयत हो सरकार फक्त लुटपाक आसा. ही जी अमेंडमेंटां हाडल्या ती फक्त करप्शन करपाक आनी पयशे करपाक. तुमी पळयता की पयलीं 16B अमेंडमेंट हाडलें तें कोर्टान आसा, तेज्या नंतर 17/2 अमेंडमेंट हाडलें फाटल्या दिसांनी. त्या अमेंडमेंटा अंतर्गत कितकीशींच लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा रातोरात कन्वर्ट जाली आनी तेजेर आमी उजवाड घालपाक हेज्यान पयलीं 2दा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीची जी जमनी आसल्यो, म्हणजे एग्रीकल्चर जावं, नो डेव्हलपमेंट झोन जावं, नॅचरल कवर जावं, ऑर्चर्ड जावं, डायरेक्ट सेटलमेंट, हें केन्ना जावना गोंयांत. तुमी जर पयलीं पळयत जी सिस्टम आमची रिजनल प्लॅनाची आसली ती काबार केली ह्या सरकारान. काबार करपाचो उद्देश कितें? ह्या सरकाराक, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक गोंय काबार करपाचें आसा, हें सिद्ध जाता. तुमी पळयता की हें जें नवें अमेंडमेंट हाडला 39A सेक्शन जें हाडला पळय,
तेजेर म्हाका दिसता व्हडलीशी चर्चा जावना, पूण खुबशे आमचे सामाजीक कार्यकर्ते एक्टीव आसा. सामाजीक कार्यकर्त्यांनी खुबशे जाणांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्लेली आसा की हेजो परिणाम कितें जावंक शकता तो. ह्या एमेंडमेंटा अंडर म्हणजे हें सेक्शन जें हाडलां तातूंत चीफ टावन प्लॅनराक डायरेक्ट पावर दिल्ली आसा की प्रत्येक 3 ते 4 म्हयन्यान तेणी झोनींग चेंज करपाक मिटींग घेवन कसलोय झोन चेंज करूं शकता. हें चल्लां कितें आतां? म्हणजे अशें म्हाका दिसता ह्या गोंयच्या इतिहासान हें जें आज चल्लां न्ही तें अशें केन्नाच जावना. हे पयशा फाटल्यान पडल्या, हांकां गोंय काबार करपाचें आसा. त्या खातीर सांगपाक सोदता की फाल्यां जो खरो म्हणचे जाल्यार व्हडलो एक एजिटेशन दवरलेलें आसा गोवा अगेन्स्ट 39A. तुमी आतां तर पळय तें 16B जालें, 17(2) जालें, आतां हे अती करपाक लागले. म्हणजे हे आतां अल्टिमेट लेवलाचेर पावले. म्हणजे करप्शनाचो अल्टिमेट लेवल, गोंय काबार करपाचें अल्टिमेट लेवल. हे भाशा उलयता जे राम राज्याची म्हणटा पळय, हांकां ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक 100 जल्म सुद्दां दिलेले 10% राम राज्य हाडूंक शकचे ना. हे फक्त प्रभू श्री रामचंद्राचो वापर फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करता. तुमकां तर राम राज्याची तुमी भाशा करता जाल्यार हें तुमचें राम राज्य, गोंय काबार करपाचें राम राज्य. तुमी इव्हेंटांनी पयशे कोट्यांनी रुपया खर्च करता, तेजे व्यतिरिक्त तुमी आज गोंय काबार करपाक फुडें सरल्या. जे फाल्यां एजिटेशन दवरलां, हांव खरें तोखणाय करता तेंची की गोंय सांबाळपाक ते खुबशे सामाजीक कार्यकर्ते फुडें सरलेले आसा. आनी आमचो गोवा TMCचो तांकां संपूर्ण तेंको आसा. कारण ही अस्तित्वाची लढाई, जशें आमी म्हणटाली म्हादई ही आमची गोंयची अस्तित्वाची लढाई, तशी हे TCP अमेंडमेंट एक्ट जो नवो हाडलेलो आसा तो स्क्रॅप जावप ही आमची गोंयची अस्तित्वाची लढाई. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकार. पणजे आदले जेटीच्या जाग्यार कसिनोच्या नांवान कॉन्क्रीटचे पक्के बांदकाम उबें रावता. थोड्या तेंपान दर्यांत बिल्डींग उबी राविल्ली पळोवपाक मेळटली. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आसा. एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेचो आरोप. त्या संबंधात ताणें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या संचालकाक लेखी कागाळी दिल्या. गोंयचो मुख्यमंत्री आतां कोणाकच आयकना, ताका कायदो लागना, ताका लोकांचें पडिल्लें ना. तो फकत दिल्लींतले बिल्डर लॉबीचे बरेपण घेवन रावला. बेकायदेशीर बांदकामां वाटोवपाक सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात वयतलो अशें विधान ताणें केलां. आपूण ताचो निशेध करता, संजय बर्डेन म्हटलां. पणजे मांडवीत दिल्लीच्या बिल्डरांक कशे हातपाय पातळपाक दिता ताचेर ताणें उजवाड घातला. आयकात ताका. कोस्टल बेल्ट जो आसा, कोस्टल बेल्टाक ऑनरेबल हायकोर्टान डिसिजन दिल्ले कोणाची इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा ते मोडपाचे म्हणून. आणि काल आमी पळयले गोंयचे CMा कडेन आमचे कोस्टल बेल्टाचे भाव आणि भयणी ताका मेळपाक गेल्ले. आणि गोंयचो चीफ मिनिस्टर हेजेर सांगता गोंयकारांक ऑन रेकॉर्ड सांगता की आपूण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टा कडेन ह्या कोर्टाच्या डिसिजनाच्या अगेन्स्ट वयतलो आणि ताका आमकां गोंयकारांक न्याय दितलो म्हणून. हांव गोंयचो CM अख्ख्या गोंयकारांक पिसो करता अशें तरी आमकां तेजे म्हणण्यानुसार दिसता. आमी आयज हे बाबतीन एक कंप्लेंट केल्लेली आहा कॅप्टन ऑफ पोर्टान की हे जे तुमकां फाटल्यान कजिनो जे दिसता, बिग डॅडी कॅजिनो प्रायड दिसता आणि सांता मोनिका आमची जी ब्रिजाच्या सकयल जे आसा न्हू थंयसर तुमी कन्स्ट्रक्शन जे उबे केल्लेले आसा, आय चॅनल म्हणटा ते कॉन्क्रिटाची जी आय चॅनलाची सायज जी आहा बिगर दॅन 30 सेंटीमीटर आसा. आणि तुमकां खबर आसतलें गोंयकारांक की पणजी जेटीच्यार हे जेटी आसली पयली, ही जेटी हे पायलिंग करून ती जेटी उबी केल्ली ती बोटी लागपाक. हांगा पळयत जाल्यार ते कन्स्ट्रक्शन तुमी पळयात. हे कन्स्ट्रक्शन गोंयच्या CMाक सांगता आणि गोंयच्या CMा कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसा. ताका हांव सांगूंक करता हे जे पायलिंग केल्लेले जेटीचे खांबे जे उबे आसले तेजेर यांच्यांनी आज व्हडले स्ट्रक्चर उबे केला. स्ट्रक्चर उबे करता आसतना तुम्ही पळयला आसतले ही बोट कशी जाल्लेली आहा, बिल्डिंग कशी जाल्लेली आसा आणि तेजेर तेंच्यांनी कॉन्क्रीटचो स्लॅब घातलेलो आसा. आणि मेसनरी स्टोन्स जे असतात, मेसनरी स्टोन्स तेंच्यांनी कितें केला कॉन्क्रीटाचे तेतून तेंच्यांनी मेसनरी स्टोन्स करून ते आतां प्लास्टरिंग करतले आणि व्हडलो बिल्डिंग करतले. आणि हे बी दर्याच्या मदीं जमिनीचेर न्ही, गोंयचो CMाच्या अंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट पडटा. ZZ रूल्स बी सगळे अंडर जे आसा गोंयचे CMा कडेन पडटा. आता जाला कितें प्रश्न, एक म्हयनो तुम्ही आयज ते हॉटेल थंय बूक करतात आणि केसी ज्यो आहात गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे गोंयच्या लोकांक पिशे करतात. काल हांव तेजे कडेन काल आमचे गोंयचे काही भाव तेजे कडेन CMा कडेन गेल्ले आणि CMान तांकां आश्वासन दिल्लेलें आसा की आपूण एका चॅलेंज करतलो म्हणून. अरे तूच केसी घालता आणि तूच ऑनरेबल हायकोर्टाक तूच चॅलेंज करता म्हणजे
आयज ह्यांच्यांनी केसी घालपाची आणि गोंयच्या लोकांक मूर्ख करपाचे. आता झाला कितें की इलेक्शन लागीं पावलेले आसा, हे लोकांक भंय घालपाचो, कोस्टल बेल्टाक भंय घालपाचो, नाल्यार तुमचे आमी मोडटा. जाल्यार आता कितें जाला, मोदी की गॅरंटी नाही तो मोदी आएगा, नाहीतर मोदीचो भंय घालतात ते, गोंयकारांक भंय घालतात. गोंयचो सीएम तुका हांव सांगता, गोंयच्या जनता ही तुका पळयता, हे गोर गरिबांनी आदीपासून 1991 पयलीं घरां बांदलेली आसा दर्याच्या कुशीक. हे दिल्लीवाले केन्ना येयले हांगा, हेका परमिशन तूं कसो दिता रे? गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सांजुजेदी आरियल आनी डेम्पो एससी हांचे मदीं फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. बाणावलेच्या एससीचे खेळा ही सर्त गोलाबगर बरोबरीचेर सोंपली. पळयात. सावजुजेदी आरियल आणि डेम्पो एससी हांचे मदीं फुटबॉल सर्तीत कोण गोल मारतलो हाचेर खेळामोगींची नदर तिगून आशिल्ली. जीएफएच्या पयल्या विभागाचे लीग मॅचीत दोनूय पंगडांनी गोल करपाचे पुराय यत्न केले, पूण तांकां एकय गोल करपाक यश आयलें ना. बाणावलेच्या एसएजी खेळामळार ही सर्त गोलाबगर बरोबरीचेर सोंपली. पूर्ण वेळ मॅचीचे निमणे कडेन गोल नासतना मॅच जाली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. बिरेस्तारा नितळ मळब आनी सूख दिण्या वातावरणाचो आनंद घेवपाक मेळटलो. उत्तरे कडल्यान ताजे वारे गळटले. दिसभर तापमान मध्यम उरतले. दनपारां तापमान 30 ते 33 मजगती आसतले. दिसाची सुरवात उण्यांत उण्या 20 डिग्री सेल्सियसाच्या तापमानात सुरू जातली. धुक्यांचो सांगात मेळटलो. सकाळी प्रवास करपी प्रवाशांनी धुके मतीत दवरचे पडटले. दनपार मेरेन हवामान मातशे उष्ण आनी दमट आसतले. चढावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियसा मजगती पावतले. देखून उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांनी सादुरताय बाळगुची हवामान विभागान सल्लो दिला. जाल्यार उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले, पूण निवळ मळबाक लागून तापमान आनीकय उणे जावपाची शक्यताय आसा. थंड वारे, बिरेस्तारा, निवळ मळब. बिरेस्तारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 20 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी दाट धुके, प्रवाशांनी रावचे सादूर. बोटधन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.